सगळ्यांना नमस्कार. हांव मेघा मिलिंद शेणे. विश्व कोंकणी केंद्राचे यूट्यूब चॅनल अंतू प्रसाजोचे यशस्विनी कार्यक्रमाक हांव सगळ्या वीक्षकांक स्वागत करता. आज आमगेले आयचे कार्यक्रमा सोयरी हन्नी आर्ट लवर आनी ऑलराउंडर. हांगेल नाम सुनीता प्रभू बाळिगा. सुनीताका तुमकां आमगेल कार्यक्रमाक हांव स्वागत करता. सुनीता प्रभू बाळिगा हांगेल एक किरू परिचय कोन्न दिवचे हांव इश्ट पावता. सुनीता प्रभू बाळिगा हांनी कुंभाशीचे राधाकृष्ण प्रभू आनी आरती प्रभू हांगेले सुपुत्री. हांगेल बमणाल नांव दिलीप बाळिगा बंटवाड. सुनीता प्रभू हांनी B.Com पदवीधरे. हांनी मेकअप आर्टिस्ट, हेअर स्टायलिस्ट, नेल आर्टिस्ट, फोटोग्राफर. तितले न्हय, हांनी कलश कन्नडी शिंगारताची, फ्लोरल आर्टिस्ट आनी मेहंदी आर्टिस्ट. हांनी भरतनाट्यम डान्सर आनी सिंगर. कनसिगोंदिष्टू बण्ण म्हणचे पुस्तक हांनी प्रकट केलेले आसा. आयचे कार्यक्रमांतू सुनीता अक्कले अनुभव तशी तांगेले एक पयणा बग्गे आमी उलोवया. सुनीताका तुमी आय एम अ ग्रेट फॅन ऑफ आर्ट म्हणून सांगिल म्हाका आयक पडला. सो हे आर्ट जर्नी तुमी कशी सूर केले? सान दाखोवन एकली जावन आशिल्ली मी तेन्ना. सो एप्रील मे रजेर आमकां कसले एंटरटेनमेंट ना आशिल्लें घरांत. कोणी खेळच्याक ना, लागीं घरांतू घरचे कोणी ना आशिल्लें खेळच्याक म्हूण सांगून. सो मिगेल अम्मा रे एक ड्रॉइंग आर्टिस्ट ती. पेन्सिल स्केच मस्त करता आशिल्ली मिगेल अम्मा. म्हळ्यार कृष्णाल जावो डिवोटी जावन ती डिवोटी कृष्णाला. सो कृष्ण गणपती ते पुरो सोडयत आशिल्ली. सो मागेले टायम पास खातीर अम्मा करता न्हू म्हूण सांगून हांव स्टार्ट केलेलें जर्नी ती. फस्ट स्टार्ट केलेलें पेन्सिल आर्ट मिगेला. पेन्सिल आर्टा दाखोवन पेंटिंग्साक चमकली, नेचर पेंटिंग त्या पराको स्टार्ट केला. तदनंतर हगूर स्टेप बाय स्टेप लायक आतां 6th स्टँडर्ड म्हणटाना मिगेल अक्कल वारडीक आयली. तिका मेहंदी घालचें म्हूण पळोवन हांवूय घालता म्हूण सांगून ट्राय केला अम्माल हाताक. सो पुरा जनांना सांगलें चंद घालता तूं म्हणून. सो कशें हांव घालून नज्ज म्हूण सांगून ते मेहंदी जर्नी स्टार्ट जाल्ली. तेंची एप्रील मे एक म्हळ्यार ती वर्स म्हणटाना नवें शिकच्याक मस्त इंट्रस्ट जाता आशिल्लो. ते एकली बसून टायम वेस्ट करचे बदलाक हें करया म्हूण सांगून स्टार्ट केलें जर्नी मिगेल आर्ट जर्नी. सो मिगेल आर्टाक फूल गायड म्हणजे मिगेल अम्मा. सो तें खुशी भोगता सांगच्याक. म्हणजे तुम्ही आर्ट हवी अशें तुमी सूर केलें. वायट तुमी मेहंदी कडे तुमी सूर केले तशें तुमी एक कसले कोर्स बीन कसले केलेले आस की? टिल पयर्त ಫೆಬ್ರವರಿದ कसले कोर्स करनी. आतां तदनंतर म्हळ्यार जानेवारींत एक इंटरव्यू आयलो म्हाका, फ्री इंटरव्यू म्हणून ऐका प्रोवांडा हेअर ब्लॅकाचे. सो ते मर्ज जावन जावचे एक इंटरनॅशनल सर्टिफिकेशन कोर्स मेळ्ळे म्हाका. ते म्हाका मेळ्ळें कशें म्हूण सांगल्यार इंस्टाग्रामान पुरो ॲड येता आशिल्लें. सो हांव अशी टायम पासाक म्हूण घालेलें. तेन्ना ऑफ सिजन आशिल्लें जानेवारींत. सो अशी एक एप्लाय केल्लें. सो म्हाका तें जाल्लें, हय क्लिक जाल्लें. सो तदनंतर पयरी 30th म्हगेली फायनल एग्जाम जाल्ली मात्र. सो आनी नेक्स्ट पळोवया सर्टिफिकेशन केन्ना म्हूण सांगून. आनी तुमी चंद चंद एक मेक ओवर्स आनी पुरा केलेले हांव फोटोज आनी पळयला. सो तुमी मेकअप आनी हेअर स्टायलिस्ट वरे तक वरे कसले एक ट्रेनिंग ना कोर्स म्हणून घेनी ॲक्च्युली कसं जालें म्हळ्यार डिग्री जाल्या नंतर 3 महिने एक कंपनींत काम केलां. सो म्हाका त्या सिस्टमा निमित्तान दोळे दुखी माथे दूख पुरो स्टार्ट जाले. सो हांव काम सोडपाचें जालें, म्हाका जायना म्हूण सांगून. अनएक्सपेक्टेडली म्हगेल्या फ्रेंडाक एंगेजमेंट फिक्स जालें. हांव रेडी करता म्हूण सांगून थंय दाखोवन मेकअप आर्टिस्टा जर्नी स्टार्ट जालेलें. तिका रेडी केल्यार पुरा जनाका खुशी जाली. चंद रेडी केला तुवें, चंद रेडी केला. सो कशें हांव हेंची कंटिन्यू कोंग्यान वच्चां नज्ज म्हूण सांगून. सो नवंबर म्हणून स्टार्ट केलेला. म्हगेल मेन तू जाला डिग्री जाला 3 महिने काम केले. नवंबर म्हणून स्टार्ट केलेलं. तेन्ना मेकअप सिंपल मेकअप करतशी लायक एंगेजमेंट वाडीके मेकअप तेन्ना करनी हांव. एंगेजमेंट आनी मुंजेवर येतालो आवसूक नाजाल्यार सायड जावन आसा पळय कलशा कन्नड जाताली भयणी जावं वर येताली भयणी तांकां पुरा करचें स्टार्ट केलें. सो तें जाता स्टेप बाय स्टेप लायक जाता म्हणजे एक हें आसा पळय आमकां पुरा जावन करचें सपोर्ट. सो म्हाका तें म्हाका कोत नाशिल्लें तें प्रोफेशन स्टार्ट जालें.
आणि तुम्ही सॉन फूल म्हणलें ते वरें हांव पळयलां ताका मस्त एक कले जावं का एक मस्त कष्ट म्हणटाची ते कशी शिकलीत तुम्ही? म्हणाली हांव सॉंग फूल फस्ट पळयलेलें आमगेले कोडयाल शारादेल आचार्य मठ शारादेल. सो त्या पळोवन प्रत्येक फोटो कलेक्ट कोंदो वांगेत तशें हांव. सो ते पळयता कशें शिकल्ला म्हूण सांगून एक अंदाज जाली एक पाटी अशी फूल हाडोन एक सरडा वेरी ट्राय कोन्न पळयलां. सो तें चंद जाल्लें तें मागीर क्लिक जाल्लें. ಕೆಲವು ಪೂರ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಆಶಿಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಆಶಿಲ್ಲ म्हणाली आतां लास्ट ते एंड ऑफ द डे ते म्हळ्यार तांगेलें फंक्शन जावं ते रब्बाना तशी हांव बांदूच्यो चुकी आसता आशिल्लें बिकॉज हांव कोणालें गायड घेयनी. सो तेन्ना खंय चुकी जाता म्हणचे सो मिगेल मालगाडलाग म्हळ्यार मिगेल सिनियर्सा लागी पुरा निमगून पुरा शिकली. मस्त इंटरेस्टिंग काणी म्हळ्यार युजली मेकअप आर्टिस्ट म्हळ्यार हंगेले तकून शिकल्या म्हणून हांवें आयकल्या. स्वता तुमीची सूर केल्यान हांवें फस्ट टायम आयकुचें. आत्तां तुमी खंयचे नमुने मेकअप तुमी सर्वीस दिताची? आतां व्हंकलेक बरें करता तांकां हांकां म्हणलें म्हाका ऑर्डर आयला ती तें काम मस्त इश्ट पावन करता. म्हाका कलर जाय और म्हणजे वरता लावसूं जाय तशें कांय ना. म्हाका खंयचे जो एक मेकअप आयलें म्हळ्यार दॅट इज न्यू ऑपॉर्च्युनिटी. म्हाका त्या गांवां वचचें जेवो तांगेलें एक नवें एक परिचय कोण घेवचें जेवो तें पुरो म्हाका खुशी मेळटा. सो ट्रॅवल जेवो थंय वचून करचें अर्ली मॉर्निंग उठोवचें म्हाका खुशी तेका हांव. आनी तुमगेले पॅकेजीस कसने म्हूण आसता की पळय पॅकेजीस पुरा करता हांव लायक फूल मुद्दी प्लस नेक्स्ट डे म्हळ्यार 2 दिसा फंक्शन्स आसता तेन्ना एक पॅकेजीस आसता आनी वरताल सायड आनी व्हंकलेल सायड दोनी वयसून घेवचें आसता तें वयसून घेता. सो पॅकेजीस पुरा केला. आणि मस्त इंटरेस्टिंग कसं म्हणल्यार हांव फस्ट टायम पळयलेलें नेल आर्टिस्ट तुमी. आतां मस्त ट्रेंडींग एक कसं म्हणटा करियर ऑप्शन जाल्ला ते हे नेल आर्टिस्ट म्हळ्यार कसन म्हळ्यार एक्चुली पयर हांव सांगलें जानेवारीन ते एक ऑप्शन मेळ्ळें म्हाका म्हळ्यार ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी म्हाका म्हूण सांगून तातूं एक प्लॅटिनम पॅकेज ते मेकअप हेअर स्टायलिस्ट एंड नेल आर्टिस्ट म्हूण सांगून. सो ते कंप्लीट एक हांव तें घेतिल्लो कोर्सान तो नेल आर्टिस्टाचो कोर्स आशिल्ला तातूंत खंयचे नमने नेल्स आसा और खंयचे नमने करत तांतूं आर्ट नेल आर्ट म्हळ्यार कसन कितें म्हूण सो फुल्ल जाल्ली म्हाका ते एक कसन म्हणटाचे कोर्स जाल्ले. सो ताजे नंतर सडन अनएक्सपेक्टेडली एक बेंगलोरांत मेळ्ळी म्हाका एक क्लायंट. सो म्हाका गोतनाशी एक चंद रितीर केल्लें हांव एक फोटो शेअर कोन्न घेतला हांव. सो ताजे निमित्तान एक मुखारचें मेळ म्हूण सांगून आतां जस्ट स्टार्ट केला इतलेशें. कितले महिना ते एक ट्रेनिंग येवपा जाता एक नेल आर्टिस्ट जावपा जाल्यार? युजली ताका नवनवें पुरा येता आसता नेलान तूं खंयचे नमने येता. सो आतां तें फुल्ल अशी रेडी जावचें पुरा येता आसत या प्रेस ऑन नेल्स पुरा. सो तांकां शिकून जावचें म्हण ना आर्ट म्हणजे एक शिकून जावच तसं न्हय. सो मस्त नमनेचें आसा मिगेल एक कंप्लीट म्हूण सांगलें एक 60% कंप्लीट जावन आसा पुरो त्या कोर्सान तूं आनी चड शिकत जाल्यार आनी चड हाजे कोर्स पुरा करता. सो म्हाका करता म्हूण आशा. हे नेल आर्टान तुची मस्त नमुने आसा म्हूण सांगली ती. सो तुमी खंयचे एक नमुने तुमकां शिकचें म्हणलें? ओके बिल्डर्स जेल एक्सटेंशन जो एक्रेलिक एक्सटेंशन जो ऑम्ब्रे नेल्स जो और प्रेस ऑन नेल्स जो हें पुरा शिकलें हांव. सो म्हगे लागीं ते पुरा अवेलेबल आसा सर्वीस. स्टार्ट केला मात्र आतां जस्ट 1 मंथ जालें मात्र स्टार्ट करून. आतां तुमी मेकअप हेअर नेल हे पुरा तुमगेले एक फोर्टे म्हणटाची. सो आतां तुमी दुसरे एक मेकअप आर्टिस्ट पळयतात तांगेले एक स्टुडियो म्हूण तांणी करताची तशें तुमगेले कसं एक प्लॅन आसा की तुमगेले एक मुखार एक प्लॅन आसा बट स्टेबल जावन एक प्लेस अंत आसका बिकॉज आतां तुमगेले बामणाले बेंगलोरांत तूं काम चलता आसा. सो ताजे निमित्तान आतां न्ही मुखार खंयी वताची ताजे वेपर डिपेंड. इवन बेंगलोरांत तूं सेटल जावं जाल्यार बेंगलोरांत करता और गांवां येता जाल्यार गांवांत करता म्हण आसा गोतना आनी ताजे बागे प्लॅन्स आसा गोतना केन्ना जाता केसांनी कितें एक ಸ್ವಲ್ಪ काल जाल्या नंतर एक डायरेक्शन मेळटा. आतां कलश कन्नडी हे वय तुमी शिंगारताची ताका मस्त पेशन्स आनी मस्त टायम जावपा जाता आनी तुमगे मस्त पुरो आर्ट फिल्डान तूं मस्त पुरो हॉबी आसा. हे टायम मॅनेजमेंट कशी करताचे हे शिंगारचे कलश कन्नड?
तेंच्या वांगडा हांव कॉलेज जालें नंतर म्हाका मस्तो काम म्हळ्यार एक काम आसलें 3 म्हयने कामा निमित्त मस्त हॅक्टीक जावन कंप्लीट आर्टाका आयलें हांव म्हळ्यार एक बश्शें म्हणून ना इंत बश्शें म्हणून ना कसं न्हू मोबायलान नवें पडला हांव ट्राय करता तसं जालें सो तशी ट्राय करता करता कसं हें करून अज्जा म्हूण सांगून डिजायनींग बरें करता ब्लावज डिजायनींग बरें सो ताका एक टायम दवरचें सुरू केलें 10 to 5 हें करता 5 नंतर असं करता मध्य खंयचे मेकअप ऑर्डर आयला ती त्या दीस कंप्लीट करूं जायना बिकॉज आमी वागी उठयताची दनपार येवन न्हिदोका जाता सो ताजे खातीर त्या होल डे कसं न्हय करूं जायना पडा त्या नायट बसून करताशिल्ले समटायम्स आतां 11 o'clock 12 o'clock ते बसून करताशिल्ले ऑर्डर्स आसल्यार सो टायम मॅनेज कशी तशिल्लें आणि तशीच तुम्ही कनसिಗೊಂದಷ್ಟು ಬಣ್ಣ म्हूण एक तुम्ही बुक बरयला हे बुक्का बद्दल कसं सांगू जात की ಶೋರ್ त्या कसं जालें म्हळ्यार हायस्कूल ಅಂತೂ ಮಸ್ತು ಜನ ಕವನ ಸಂಕಲನ ಬಿಡುಗಡೆ ಜಾಲ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ असताना 8 क्लास म्हणतात मी गेले क्लासमेटाले एक कवना संकलन बिಡುಗಡೆ ಜಾಲ ॲक्च्युली कसं म्हळ्यार हांव प्रायमरी ಅಂತೂ कवन बरो स्पर्धे ಅಂತೂ पुरो मस्त भागवयसत आशिल्ले सो तेन्ना हांव कवन बरयता सो हें एक ऑपॉर्च्युनिटी कसं करून वचचें म्हणून हायस्कूलान तेका सर आशिल्लो नानंद कुमार सर म्हणून तो वयताशिल्लो मस्त सपोर्ट दिताशिल्लो तूं बरयता म्हण फुडें तूं बरें मुखार सिंग वच्चा आमगेले उसिरू अध्ययन केंद्र आशिल्लें तागेलें सो तागेले अंडर मिगेले ते बुक बिಡುಗಡೆ जालें ॲक्च्युली हे एक बुक्का तुकून एक खंयची कविता सांगचे जात की ना ॲक्च्युली बाय आणि तुमगेले एक हेअर केअर प्रॉडक्ट हेन्ना पावडर म्हणून बरे तुम्ही सेल करताची हे एक हेअर केअर प्रॉडक्ट तुमगेले तुकून घेवचेक आनी मोल्लाक येवचेक हेअर केअर प्रॉडक्ट कसं एक व्यत्यास आसा ॲक्च्युली हें रेमेडी ॲक्च्युली मिगेल मोमो माला मोमो मानो आमगेल केस चंद जावका म्हूण सांगून ते पल्लो पुरा उट्टुकोन ताजी पिट्टिकोन आमकां घालताशिल्ली सान आसतना इवन ताका तेल्लाक बरें ॲड करताशिल्ली मोमो मालता म्हूण आमगेल फेवरेट ते फॉर आमगेल सगळ्या फॅमिलीक तेंची सप्लाय ॲक्च्युली सो तें एक मोमो मान केल्लें आसना तेन्ना आमगेल केस पुरो लायक आशिल्लो सो मोमो मान आसतना मोमो मान ते केअर घेतना लायक आशिल्ला केस सो त्या कसं हांव ट्राय करून वचचें मस्त जाणां इवन म्हाकाय आत्तां प्रॉब्लेम आसा हेअर फॉलाचे सो कसं आमी ट्राय करून वचचें म्हूण सांगून हांव ट्राय केलें सो आमगेले घरा लागीं और आमगेले घरा येद्राक मस्त पुरो जाग आसा थंय कामांच्याला सांगला एक हें पाल्लो मेळटा म्हूण सांगून तांणी हाड दिवचें ट्राय केलें सो हांव सुकोवन पावडर करून सेल करचें स्टार्ट केली लायक रिव्यूज आयला इवन म्हाकाय लायक मेळ्ळा रिव्यूज मेळ्ळा सो खुशी जाली म्हाका ते कसं करून वचचें म्हणून तेवें एक इनिशिएट केलें तेवें एक सायड बिजनेस टायप केलें म्हळ्यार तुमगेले प्रिझर्वेटीव कसं ना ना म्हळ्यार अशी नॅचरल प्यूर हें आनी आमला पावडर घालता हांव सो आमला सुकोवन फर्स्ट म्हणटा आमला सुकोवन घालताशिल्ली आतां आमला पावडर डायरेक्ट ऑर्गेनीक हाडयता इतले तितलीश टू तितलीश म्हणून घालपाचें आसा सो तें मिक्स करून हांव सेल करता कशी तुमगेले ऑनलायन ऑर्डर्स अशें म्हणून इंस्टाग्राम फेसबूक मात्र मुगेला ओके आनी खंयचे पुरा एक आर्ट फिल्डान तुमी ट्राय करता म्हण आसत नेक्स्ट ट्राय करचें म्हूण खंयचे बाकी म्हण दिसता ऑलमोस्ट तुमी कवर केलाय आनी खंयचे एक म्हळ्यार पर्टिक्युलर फील्ड आतां तुमी इतलो पुरा फील्ड करता आसत हे एक फील्ड हांव मुखार धरून आनी हंतू वचका म्हूण कसं एक आलोचना की वीण शिकतास ॲक्च्युली तें ॲक्च्युली ब्रेक जाता बिकॉज आमगेले आतां शेड्यूल कशें म्हळ्यार आतां सीजन चलता आसा सो आतां विणे अपॉर्चू जाता ना म्हाका सो ताजे खातीर तें मुखारसून कशें वता नो आयडिया बट तें चिकेपणी शिका म्हण आनी भरतनाट्यम एटलिस्ट एक सिनियर ते म्हळ्यार सिनियर एग्जाम बरयनी हांव सिनियर ते गेल्ल्या सो तें चिकेपणी नॉलेज घेवका म्हण आसा विणेन तो बट प्रॅक्टीस बरा उण जाता आसा तशीच तुम्ही फोटोग्राफी बरें करताची सो तुम्ही प्रोफेशनल जावन घेतलीत की ना एक हॉबी एक सायड अशें ॲक्च्युली हॉबी सायड शेअर घेतलें कसं जालां म्हूण सांगल्यार आमगेले कोटेश्वरान तूं 2015 चातुर्मास जालो सो आमी थंय आशिल्लींची सो तेन्ना सो आमेले फोटोज पुरा म्हाका आमकां फॉरवर्ड जाता न्हू वॉट्सॅपान तेन्ना एक नमने ते दिवे फोटो काडचे ते पुरा म्हाका मस्त इंट्रस्ट जाला सेम पळोवन तेवें एक करया म्हूण सांगून एक 10,000 कॅमेरा घेवन स्टार्ट केला बिजनेस थंय देखून म्हगे फ्रेंड्साल पुरा प्री वेडींग तशें पुरा काडटा आयली फस्ट फ्री केला म्हगे फ्रेंड्स न्हू सो फ्री केला मागीर तेंची पुरा जनां निमित्त लायक फोटो काडटा तूं
कसं नाही प्रोफेशन कोण घेवचें ताजे म्हण बट प्रोफेशन कोण घेवका जाल्यार ताजे वेर आनीक मस्त जावका म्हळ्यार त्या टायमान म्हाका अशी नॉलेज मस्त उणा सो यूट्यूब पुरा रेफर केल्ले सो मिनिमम कसं नाही नॉलेज जावका म्हळ्यार त्या नॉलेज आतां घेतल्या सो तेवे एक कोर्स करया म्हण आसा बट टायम मेळटा ना आतां आर्ट फील्ड यूजली ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ घेवचें एज करियर ಸ್ವಲ್ಪ भित्ताची म्हण एक स्टेबिलिटी ते पुरा मस्त एक प्रोज एंड कॉन्स म्हूण आसता सो तुमी तांकां एक कसन सांगचें इश्ट पावताची आर्ट एज करियर तांक घेवका जाल्यार तुमगेल कसन एक ॲक्च्युली करियर म्हूण घेवचें ते फस्टाक करियर म्हूण मात घेवचें म्हजें हांव आतां स्टार्ट केलां कसं म्हूण सांगलां टायम पास म्हूण स्टार्ट केलां तुका क्लिक जाल्वा तुका तें यू आर एबल टू डू दॅट म्हूण तुका कॉन्फिडन्स आयला तेन्ना तेन्ना तूं करियर करचें तें इजी तें मॅटर नाही जाता म्हळ्यार तूं तांत करेक्ट जावन म्हळ्यार पळगून आसता तें काम म्हणजे तुका इजी जावन आसता तेन्ना तूं करियर तेन्ना मॅटर जायना तूं फस्टाक करियर करता म्हूण सांगता ಸ್ವಲ್ಪ भिवची जावं आतां हांव स्टार्टींग म्हणटना नॉर्मल मेकअप पुरा केलें फस्ट वकल मेळ्ळें तेन्ना अयो टायम कसो प्रॉब्लेम जातकी तांकां सो तेन्ना ಸ್ವಲ್ಪ भंय आशिल्लें बट आतां तें मॅटर नाही आमकां सो आतां 9 वर्स मिगेलें हें चलता एक्चुअली मिगेल ह्या फिल्डान तो सो म्हाका तें आतां व्हड विशय स्टार्टींग म्हणटना कसो जाता म्हळ्यार चिके भंय जाता तें बरो जाता इंट्रस्ट कितलेंय आसल्यार हेची टायम मॅनेजमेंट सांगू जायना कसं नाही कितें नॉलेज आसना आमकां आतां एक कडेन गेल्यार तेन्ना एक नमने टायमिंग्स आतां तुमी कोडयाल सायड आयला एक नमने तुमी कुमटा सायड गेल्यार वेगळट नमने टायमिंग्स पुरो सो तें पुरो नॉलेज उण आशिल्लें तेन्ना भंय जावचें कॉमन सो तेन्ना ते एक व्हड विशय न्ही फस्टाक उलोवंक घेवचें क्लायंटा लागीं तुमी भटमामाला निमगे या खंयचे टायमिंग्स म्हूण सांगचें तें एक फस्ट प्री सेटींग करचें आमकां तें येवन सोडता करता करता येवन सोडता सो तें एक व्हड विशय न्ही फस्टाक भंय जावचो पुरो भंय जावचो म्हाकाय जाल्ला म्हळ्यार त्या स्टार्टींग म्हणटना मस्त कश्ट जाला आमकां म्हळ्यार लेट येवचें जेवं तांणी लेट येवन मागीर पेटोवपा म्हणजे जेवं कश्ट जाता आमकां नाही मागीर मागीर अभ्यास जाता इजी जावन आसता मॅटर नाही म्हण दिसता एक फस्ट अनुभव वय 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 इम्पॉर्टंट करेक्ट तुम्ही इतलो पुरा एक फिल्डान तुम्ही एक्सप्लोर करता ती तुमगेले एक फॅमिली सपोर्ट कशें तुमगेले एक वेंचराक मेनली आमी मस्त सपोर्ट करता आमी म्हाका आर्ट म्हळ्यार मस्त इश्ट हो वा चंद केला ती म्हाका कोण न्ही कोणी कसं नाही करो एक चेडूं एक ड्रॉइंग सोडयल्यार ताकाय सपोर्ट दिसतालें मिगेला हांव आनी आन्नाक तें पुराना तुगेलें इश्ट आशिल्लें करी म्हूण सांगतालें मिगेला हांव बामण वरें तशेंची तूं इतलें चंद कोण फिल्डांत आयल्या मुखार सोन वसत आनी राबोवचें नाका म्हूण सांगेन मिगेल बामणानाचे वार्डेगान जाल्या नंतर पुरा राबोवचें तें पुरा कसं जालां तूं मुखार सोन वस इतलें चंद कोण नांव घेतल्या सो तें कंटिन्यू कोंग घेवन वसा म्हूण सांगेलां मिगेल बामणानाचे सो बामणागरांत वरें तशें मस्त सपोर्ट आसा आर्टा निमित्ती तुमगेल जिवनान तूं मस्त पुरा म्हळ्यार एडवांटेजीस आयला जाल्यार एक कसं म्हणटाची एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट एक म्हूण सांगताची आमकां तूं एक बदलावण येता म्हूण सांगताची तशी कसं तुमकां अनुभव जाल्ले आस की कॉन्फिडन्स लेवल चड जाला म्हळ्यार बिकॉज आतां मस्त जनाला उलोवच म्हूण आशिना बट आतां आमगेले उलोवच निमित्तान आमकां काम जाता सो मस्त जाणां उलोवचें शिकली जर्न कशें कशें आसताची म्हळ्यार खंयचे खंयचे प्लेसांत कशें कशें जर्न आसताची तांकां कशें हँडल करता म्हळ्यार तांकां कशें अर्थ करून घेवचो म्हळ्यार फूड देखून मी ल्हान सांगता तूं पेशन्स उणें म्हूण मेन म्हाका तें हे वर्का निमित्त न्हू म्हाका पेशन्स आयले चड सो तेंचे कॉन्फिडन्स पेशन्स चडले आनी एक लास्ट क्वेश्चन आमगेल जनाक तुमगेले एक संदेश कसा संदेश सांग तितलें व्हड मनीस न्ही हांव आनीक वस्तू आनीक करचें बाकी आसा बट कसं म्हूण सांगलां न्ही कसं वर्क करता पळय त्या श्रद्धेर करा गॅरंटी तुमगेले हात धरता तुमगेले श्रद्धे तुमगेले हात धरता सो तितलेंच आनी कसं न्ही सांगचें शॉर्ट एंड स्वीट म्हळ्यार हार्ड वर्क करचें ते श्रद्धेर गेला फस्ट मेळचें हय हय लेट जाल्यारीची गॅरंटी हात धरता तुमगेले श्रद्धे हात धरता म्हूण मिगेल अम्मान शिकोवन दिलालें एक्चुअली सो तेंची मिगेल जिवन अळवडसूंक घेवन हांव आतां तशेंच तुम्ही आमगेल कार्यक्रमाक आयल्यार म्हाका मस्त खुशी जालें अशीच तुमकां आनीक यशस मेळ्ळो आनीक तुमी आर्ट फिल्डान तो आशिल्लो पुरा आर्ट तुमी ट्राय करो म्हूण हांव तुमकां हारयता थँक्यू आमगेले एक कार्यक्रम आयलेले तुमकां धन्यवाद तशीच आमगेल कार्यक्रम पळयलेले सगळ्या विक्षकांक धन्यवाद